नमस्कार, येवकार तुमकां हब लेटेस्ट कार्यावळीन. आज सावन आमी तुमच्या मुखार ही कार्यावळ हाडटा कारण लेटेस्ट ज्यो न्यूज आसा त्यो सांज म्हणसर तुमकां रावच्यो पडटा जाल्यार ते आतां रावच्यो पडपाना. आतां सद्या दनपार जाला आनी आयच्यो दनपार म्हणसरच्यो बातम्यो आनी तेजे एनालायसीस आमी तुमच्या मुखार हाडटा. स्टुडियोन हांव आसा आनी फिल्डाचेर आमचे रिपोर्टर्स आसा. गेस्टूय थोडे जॉयन जातले आनी जे वेगवेगळे विशय आमी आज उलयतले ते विशय आतां म्हणसरचे सगळ्यात म्हत्वाचे विशय आसा. सगळ्यात पयलीं वास्को आयली मेगा कजिनो. म्हणजे जे कजिनोक लोक म्हणटाले, लोक भिताले, लोक ऑब्जेक्शन हाडटाले आनी जे कजिनो विशीं मुख्यमंत्र्यान सांगलेले की ती येवची ना, ती फायनली वास्को आयल्या एमपीटीन बर्थ नंबर 4 आसा. अशें कळटा की ते दाखयता की ते रिपेरा खातीर आयल्या म्हणून, पूण ती कजिनोची जी अवाढव्य कजिनो आसा ती कजिनो आयल्या उपरांत सगळ्यांची आतां नदर लागून आसा की केन्ना तरी ती कजिनो थंयच्यान हांगा येवन डेल्टीनची कजिनो हांगा येवन मांडवीन रावतले. आतां ते कजिनो विशीं डिटेल म्हायती मेळोवपा खातीर आमी वतले हनुमंत नगलूर हांचे कडेन. पूण ताच्या पयलीं ते कजिनो विशीं जे इंटरनेटार छापून आयला ते तुमच्या मुखार वाचून दाखयता. इंटरनेटार क्लियरली म्हटलां की ही जी कजिनो आसा ती 112 मिटर लांबीची ही कजिनो आसा. गोंयान 90 मिटर म्हणसर येला आसा, पूण 112 अशें म्हणटा की ती जर शीप अशी हायटीन पळयत जाल्यार ती हायट तिजी इतली आसा की 9 स्टोरी बिल्डींग जावपाक शकता. सो तुमी कजिनो सकयल जर उदकान उबे रावले आनी तकली वयर काडली आनी तुमी जर एक लूज चेपे म्हणजे हॅट घातली जाल्यार तुमची टोपी पडपाक शकता. सो ह्या कजिनो विशीं आतां सगळ्यांची डिस्कशनां सुरू जाल्ली आसा. फायनली कजिनो पावली. सो आमी वता हनुमंत नगलूर आमचे रिपोर्टर जे सकाळच्यान हे कजिनो विशीं म्हायती एकठांय करीत आसा तांचे कडेन. हनुमंत, आतां लेटेस्ट कितें ती पावली एमपीटीन, खंय आसा, खंय दिसली आनी सगळ्यात पयलीं ते विज्युअल्स खंयच्यान आयले? सकाळच्या मुर्मुगांव फोर्ट हेच्या लागीं लोकांनी पयले लोकल्स एज वेल एज टुरिस्ट सगळे हेचे ग्लिम्स घेवपाक आयले. येदे व्हडले 9 फ्लोराचे बिल्डींग कशे उदकान हे कितें काय म्हणून. पूण हेच्या बद्दल आमी सांगून गेले जाल्यार हे रिप्लेस करतले सद्याक जे एक्झिस्टींग कजिनो आसा तेजी कॅपॅसिटी फक्त 70 लोकांची कॅपॅसिटी आहा आनी हे जे रिप्लेस करता हेजे कॅपॅसिटी 2000 कॅपॅसिटी. म्हणजे कॅपॅसिटी कितके वाडल्या. आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सांगल्या उपरांत 90 मिटर आसपाक जाय, ती 112 मिटर. म्हणजे मांडवीन आमकां एक 9 फ्लोराची एक बिल्डींग उबी आसलेले दिसतले इफ ते आयले जाल्यार. सो आतां एक भिरांत आसा की जी ही कजिनो आयली जाल्यार अशें म्हणटा की ना, मांडवीचे पात्र जंय सद्या ऑलरेडी गर्दी जाल्ली आसा, थंय भरलेली आसा आनी तुमकां खूब फावटी लोक मानतले की तुमी समज डी.बी. बांदोडकर रोडार वचून जर तुमकां मांडवी पळोवपाक जाय जाल्यार हें सगळें आडोवन पडलेलें आसा. त्या पात्रान आतां ही जर आयली कजिनो वेसल जाल्यार ती कजिनो वेसलाक लागून पात्र आनी ओडकून उरतलेशें दिसता तुका? हय, जशें आमी रोडान जशें ट्राफीक पळयता तर वॉटरवेज सुद्दां ट्राफीक जातले. त्या खातीर हे जो बोटीचो सायज आनी लेंथ आसा, जर हे मांडवीन पार्क केले जाल्यार खुबशे म्हणजे वॉटरवे सुद्दां ट्राफीक आमकां पळोवंक मेळूंक शकता. आणि ह्याच कारणाक लागून पणजेकार अगेन्स्ट कजिनोज ह्या हितून रेस मेकोस वेरे थंयसरले लोक आनी हे सगळे सीएमाक मेळपाक 4 तारखेक 4th of March ह्या तारखेक सीएम कडल्यान वचोन मेळ्ळे तेन्ना सीएमान ओरली एका इशुरन्स दिले की हे जे न्यू बोट आहा ते मांडवीक येवपाक ना म्हणून. पण आतां आमी पळयता आयज सकाळी हे ऑलरेडी वास्को पोर्टा कडेन आतां ऑलरेडी डॉक केल्ले आसा. आतां तुमी जे विज्युअल्स आमच्या स्क्रिनीचेर चल्ला ते प्रमाणे तुमी पळयता ही जी बोट आसा ती अवाढव्य. हे विज्युअल्स आमकां वास्कोच्यान आयला. सकाळीं कळ्ळें की जेन्ना ही बोट दिश्टी पडली तेन्ना लोकांनी तेजे व्हिडिओ काडपा खातीर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर उबे रावन ती पळोवपाक लागले. तुमकां जर कंपॅरिजन करून पळोवपाक जाय जाल्यार थंय 2 बोटी दिश्टी पडटा तुमकां. त्या व्हड बोटीच्या कुशीक आनी एक बोट आसा ती एक्चुअली इतली ल्हान बोट ना, ती आयडियली पळयत जाल्यार ती व्हडूच बोट आसा. पूण ह्या बोटीच्या कुशीक जी बोट दिसता मातशी फाटल्या वटेन, ती बोट पळयत जाल्यार कळटा की हे कितें काय म्हणून. हो येदो मोठो जो येवपाचो आसा रथ म्हणून कितें म्हणून ताका एक टर्मिनॉलॉजी आमकां यूज करची पडटली जी येवन मांडवीन रावतली.
ती कितें काय म्हणून. पूण तेच्या पयलीं आमी तुमकां व्हरता हेजे विशयीचेर आमचे प्रणय शिरगांवकर हे उलयल्ले GTDC चेअरमन केदार नायक हांचे कडेन, आनी आमी तुमकां ती बायट पयलीं रन करता की ताजो बॅकग्रावंड असो की तेवटेंतले मांडवीचे तेवटेंतले लोक, बेतीचे आसूं रेश मागोसचे लोक, हे सगळे विरोध करता की तेवटेन ती बोट लावनाका म्हणून. आनी त्या फाटभुंयेचेर ही बायट आमी आज सकाळींच रिकॉर्ड केला. पळया केदार नायक हांणी कितें म्हटलें तें. वेस्टल जी येवपाची आहा ती वेऱ्या सायडीन येवची ना, पूण ऑलरेडी आतां ती गोंयच्या हद्दीन पावल्या कोर्ट गेल्या. डेफिनेटली ती वेऱ्या सायडीन येवची ना, हें म्हाजें उतर सांगलेलें तेंच आसा. खंय आयल्या कितें आयल्या ती म्हाका खबर ना. येवची ना जाल्यार परमिशन तेजे थंयसरूच आहा न्हू, येवन आतां ती मार्गांव कोर्ट गेले. परमिशन थंयसरूच आशिल्लें न्हू, ती थंय हें करतले. आमकां अश्युरन्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय दिला की थंय एडिशनल आनीक बोट कांयच येवची ना. सो आसा आय वी स्टँड बाय युअर वर्ड. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे ती बोट थंय येवची ना. अश्युरन्स म्हणजे रिटर्न अश्युरन्स काय ओरल अश्युरन्स तुमकां दितले? ओरल सीएमाचे ओरल अश्युरन्स अश्युरन्स न्ही. ती थंयसर येवची ना. तुम्ही कॉन्फिडन्स आहात येवचेत ना म्हणून? डेफिनेटली हांव कॉन्फिडंटली सांगता. अशें म्हणटा की ते इलेक्शना खातीर तिका ते सध्या होल्ड दवरला ना, आफ्टर इलेक्शन ती थंयसर येतली मातशें. ते कोणें सांगला पळय तेजे कडेन तूं क्लॅरिफिकेशन घे. म्हाजो स्टँड तुका सांगता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तुमकां आपलो स्टँड सांगलेलो आसा की बोट थंय येवची ना. ओके. क्लियर सांग. ओके, सो केदार नायक म्हणटा तुमकां कोणें सांगलां तें आपल्याक खबर ना की इलेक्शना नंतर हांगा हाडटले म्हणून. आनी ते म्हणटा की मुख्यमंत्र्यान जें सांगलां ते प्रमाणे बोट थंय येवची ना. आतां बोट थंय येवची ना ह्या विशयाचेर दोन आसा. थंय म्हणजे समज वेऱ्या येवची ना किंवा रेश मागूस एरियेन येवची ना, ती पणजे येतली काय, आनी पणजे आयले जाल्यार केदार नायक ताका विरोध करतलो काय. मुख्यमंत्री जे आपणें उतर दिलां ताजेर ठाम रावतले काय ठाम रावचे ना. आतां लास्ट वर्ड आय एम टेकिंग फ्रॉम हनुमन बिफोर वी गो फॉर नेक्स्ट बीग स्टोरी दॅट इज अबाउट विजय सरदेसाय आनी स्टेटमेंट. लास्ट वर्ड फ्रॉम हनुमन. हनुमन, तुका दिसता की ती आतां येतली हांगा मुख्यमंत्री उतराचेर ठाम रावतले? तुजें प्रेडिक्शन कितें? सांगपाचें इफ ते येवपाचे नाशिल्ले जाल्यार ते येवन वास्को हांगसर मुर्मुगांव कोर्टा कडेन ते डॉक करचे नाशिल्ले. हांगसर कितें तरी एक वेगळी स्ट्रॅटेजी चल्लेली आहा अशें दिसता. इफ ते मांडवी येवपाचे नाशिल्ले जाल्यार ते हांगा हाडून ते डॉक करचेच नाशिल्ले मुर्मुगांव कोर्टान. ओके, इतले लागीं हाडून कित्याक दवरपा येता? आनी ती कजिनो बोट म्हणून कितें बारीक व्हडें न्ही की दुखलीत हाडले. हनुमंत, परत एकदां येतले आमी फुडल्या स्टोरीक येता तेन्ना. पूण सद्या विजय सरदेसाय आनी तांची पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही एक्चुअली आसा एलाय ऑफ काँग्रेस पार्टी. आतां सद्या विजय सरदेसायान काल जो स्टेटमेंट केलो तातूंतल्यान एक क्लियर जाल्लें आसा की समवेर विजय सरदेसाय वॉन्ट्स टू गो एकला चलो रे. कारण तो म्हणटा की आमी सर्वे करतले, आमचे स्ट्रेंथ एनालायज करतले आनी मागीर जाणा जावन घेतले की आपले पक्ष फुडें कितें करप आनी फुडें कसो वचप. पूण तातूंत एक कंडिशन्स एप्लाय आसा. ते म्हणटा की काँग्रेसीन एलायन्साक येवचें आनी आमी काँग्रेसी कडेन एलायन्सा खातीर रेडी आसा. वी आर प्री पोल एलायन्स पयलींचे अँड वी वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ इट. ते सर्वे बद्दल ताणें एक्झॅक्टली कितें म्हटलें काल मडगांवां ते पयलीं आयकया. रॅशनल असेसमेंट ऑफ अवर स्ट्रेंथ्स अँड विकनेसीस. म्हाका दिसना खंयचोच पक्ष गोंयान BJP सोडून आपलो म्हणल्यार आपलें पोजिशन रॅशनली सर्वे करता. कोणूच करना आज मेरेन अशें म्हाका दिसता. हांव तें सर्वे करूंक सोदतां प्रोफेशनली आनी सामकें क्वॉलिफायड लोकांक घेवन की खरें आमी खंय क्लिक जावंक शकतले ओ खरेंच आमकां ट्रॅक्शन आसा वो ना हें आमकां कळटलें. आमचें सगळें राजकारण ह्या दिसांनी म्युनिसिपल राजकारणाचेर आदारीत आहा. कित्याक आमकां म्युनिसिपालिटी लागता. म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आतां जावपाचें आशिल्लें, ताजे मदीं सरकारान ऑर्डिनन्स मूव केल्ले आहा आनी आज ही केस हायकोर्टान येवपाची आहा. सो म्युनिसिपल इलेक्शन जर जातलें आतां जाल्यार आमी म्युनिसिपल इलेक्शनाचेर आमचो फोकस वतलो. जर म्युनिसिपल इलेक्शन जायना जाल्यार आमचो फोकस आमचो पक्षाचो एसेसमेंट आनी आमचें रॅशनल एसेसमेंट एज टू अवर स्टँडींग इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा
हें आमी एसेस करतले आनी ताजे मागीर आमी फुडें पावल मारतले पावसान. आनीक ते म्हणसर आमचे कडेन एक क्लियर कट प्लॅन आसतलो वेर वी स्टे. आतां एक प्रिडॉमिनंट पब्लीक एक सेंटिमेंट असो आहा की गोंयांत 15 वर्सां BJPची कंप्लीट जाल्या. तुमकां खबर आहा की ममता बॅनर्जीची 15 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आनी 15 वर्सां कंप्लीट जावप म्हणल्यार एक व्हडली एंटी इस्टॅब्लिशमेंट वेव तुजेर तयार जाता. इन्कम्बन्सी सेंटिमेंट म्हणटात ताका. हो इन्कम्बन्सी सेंटिमेंट गोंयानूय आसा, नाजाल्यार फोंडेचें इलेक्शन पोस्टपोन जायनाशिल्लें, म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन फुडें वचनाशिल्लें. सो हें सगळें सेंटिमेंट BJPक कळटा आनी हो सेंटिमेंट आमी सगळे ओपोजिशन राजकारण्यांनी रिस्पॉन्सिबली वागून हो सेंटिमेंट वेस्ट करून दिवंक जायना आनी आमी हो इन्कम्बन्सी सेंटिमेंट जो BJPचेर आसा तो वेस्ट करून दिवचे ना. हो आमचो निश्चय आसतलो, हो आमचो संकल्प आसतलो. आतां दुसऱ्याय पॉलिटिकल पार्टीनी ते भशेन तांचो स्टँड घेवचो पडटलो. वो ते जर हाजे विरोधान पावल मारतात जाल्यार तांकां एक्सपोज करचें पडटलें तुमी आनी गोंयचे जनतेन. हें सगळ्यांनी आमी सगळ्यांचो आमचो रोल आमी खेळचो पडटलो, बरे भशेन रिस्पॉन्सिबली खेळचो पडटलो. कित्याक गोंयाक फुडार आसा. ब्रँड गोवा स्टील सेल्स एंड इन दॅट ब्रँड गोवा इफ इट हॅज टू सेल द बेनिफीट हॅज टू बी टू द सन्स ऑफ द सॉयल. स्थानीक मनशाचे इंट्रस्ट प्रायोरिटायज जावपाक जाय आनी गोंयांत गोंयकारांक फुडार आसपाक जाय, गोंयकारपणाक फुडार आसपाक जाय. हो फुडार बरो दवरपा खातीर आमी सगळ्यांक आमचो रोल खेळचो पडटलो आनी तो आमी खेळपाक आमची तयारी आसा. आमी दुसरे खेळटले अशी आमी आस्त बाळगितात. सर विजय सरदेसाय तुमी पळयत जाल्यार जर विजय सरदेसायाचे उलोवणी तुमी पळयत जाल्यार क्लियर जाता की वेस्ट बेंगाल आनी तामिळनाडू हांगा इलेक्शन जाले उपरांत गोंयांत विरोधकां मदीं एक वेगळे तरेची उमेद जाल्या. आतां वेस्ट बेंगालान जरी भाजपा जिखली जाल्यार फॅक्ट रिमेन्स की जो सरकार आशिल्लो तो सरकाराक एंट्री इन्कम्बन्सी फॅक्टर लागलो आनी तो पडलो. सेम गजाल जाली तामिळनाडूक आनी थंय विजय थलपती VIJAY आमी VIJAI बरयलें ते दिसा आनी खुबशे जाण म्हणपाक लागले तूं कितें म्हणपाक सोदता काय म्हणून, पूण विजय इट वॉज अ स्पेलिंग मिस्टेक आमचे तर्फे, सॉरी फॉर दॅट. विजय थलपती थंय ज्या नेटान आयलो आनी ताज्या पार्टेन जो नेट धरलो तो पळयत जाल्यार हांगा दिसता गोंयानूय मातसो उत्साह निर्माण जाला. एंटी इन्कम्बन्सी जी गजाल आसा ताजेर स्कोर करपा जाय म्हणटा, पूण त्याच वेळाचेर विजय सरदेसाय मानता की भारतीय जनता पक्ष इज ऑलवेज इलेक्शन रेडी. ते वेंचणुके खातीर सदांच तयार आसता आनी बाकीचे जे ओपोजिशन पार्टीज आसा ते सद्या इलेक्शन रेडी आसा काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. काँग्रेसी विशीं उलयता आसतना हें म्हजें मत विजयाचें न्ही. आमी पळयलें अमित पाटकर हालीं दिश्टी पडना, ते खंय आसा ते प्रेस कॉन्फरन्सांनी दिश्टी पडना, विशयांचेरूय दिश्टी पडना. इतलो हांगा बोवाळ जालो, हिंदू वर्सीस क्रिश्चन करपाचो एटेम्प्ट जो जालो थंय ते दिश्टी पडना. काँग्रेसीन कितें घडटा कांयच कळना. आमी पळयलें की रिजल्ट जाले इलेक्शनाचे थंय ते कांय तांणी रिएक्शनां दिल्लीं ना. सो सद्या काँग्रेसीन तरी मरगळ दिश्टी पडटा आनी ती मरगळ जर अशीच चालू उरली जाल्यार काँग्रेस चड कितें करूंक शकतले अशें दिसना. वी फर्मली बिलीव की काँग्रेस हॅज गॉट वोटर्स बट नाव इट रिक्वायर्स बेटर लिडर्स or whoever are the leaders including Amit Patkar should be more proactive. आनी तांणी आतांच कितें तें सांगचें पडटलें. भायर गरमी चल्ल्या, आय डू अंडरस्टँड खुबशे जाणांक एसींतल्यान भायर सरपाक मातशे त्रास जाता, पूण ही गरमी फुडें 15 दिसां भितर सोंपतली, पावसाची चिन्नां सुरू जातली तेन्ना तरी मातशें भायर सरचें आनी पळोवचें. सो ह्या स्टोरीचेर आमी नदर दवरून आसा. फुडल्या बुलेटिनांनी बी तुमकां हब लेटेस्टान हाजे विशीं हाडटले. पूण आतां वचया टुरिजमा विशीं. आज GTDCन टूर पॅकेजीस अनावन्स केल्यो. एक्चुअली GTDC हें आसा गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ SPV म्हणजे स्पेशल पर्पज व्हेकल. म्हणजे टुरिजम वाडोवपा खातीर तांणी जी पावलां उबारपाक जाय ती पावलां तांणी उबारची पडटा. आमी पळयलें की GTDCन जाल्या उपरांत ज्यो सुविधा दिवपाक त्यो सुविधा दिवच्यो पडटा, वेगवेगळ्यो पॅकेजी विशीं उलोवचें पडटा आनी प्रिसायजली
तांणी तें केलें आनी आमी सद्या वता प्रणय शिरगांवकर यांचे कडेन. ते आज सकाळी कॉन्फरन्स जाल्ली तेका आशिल्ले. सो प्रणय, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू यू, आमकां जे तरेन कळटा की GTDC हॅज इंट्रोड्यूस क्युरेटेड पॅकेजीस कवरींग पणजे, मडगांव, कळंगूट, मयलेक आनी गोवा हम्पी टुरूय आसा. पॅकेज इन्क्लूड स्टे, सायट सीइंग, गोंयकारांनी भोंवून येवचें, गोंय पळोवपाचें. सो प्रणय, एक्झॅक्टली आज सकाळी अनाउन्समेंट कितें जालें GTDCची? हय सर, तेंच्यांनी हे 2013 इंट्रोड्यूस केल्ले, जी टूर पॅकेजीस, हॉलिडेज पॅकेजीस आनी टूर आहा ते 2013 इंट्रोड्यूस केल्ले. मागीर कोविडान म्हाका दिसता एक तेंचे 3 ते 4 वर्सां बंद पडले, कित्याक कोवीड येयलो मदीं. सो तेंकां तितलो गॅप गावलो. आतां तेंच्यांनी परतेच GTDC चेअरमॅन आहा जो केदार नायक, सालिगांवचो MLA, तेणी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेजो MD आसलो आनी बाकीचे ऑफिशियल्स आसले. तेंच्यांनी अनाउन्समेंट केली की 4 हॉलिडे पॅकेजीस आहा ते इंट्रोड्यूस करता म्हणून. तितून अशें की कॅपिटल रिट्रेट म्हणून एक पणजे रेजिडेन्सींतल्यान स्टार्ट जातली. ते ह्या सायडीन पणजे एरिया, मागीर मडगांव एरिया, म्हापशे एरिया, त्या सायडीन जी देवळां आहा ती देवळांनी वयतले, जावं चर्च आहा चर्च डेस्टिनेशन दाखयतले. मागीर दुसरे गेल्यार ते सावथर्न गेटवे, मारगांव आनी वास्को आसतले. जे मारगांव आनी वास्को रेजिडेन्सी आहा थंयच्यान स्टार्ट जातली. आनी जे मारगांव आनी वास्को एरियेक आहा थंयची चर्चीस जावं डेस्टिनेशन्स आहा ते थंय दाखयतले टुरिस्टांक. तिसरे आहा ते कूल कोस्टल लायन, म्हणजे कलंगूट जी रेजिडेन्सी आहा थंयच्यान स्टार्ट जातले. मागीर जे कलंगूट बीच, अंजुना बीच, मागीर आग्वाद फोर्ट हे दाखयतले. आनी तिसरी आहा ती या मया, म्हणजे मयाच्या सायडीक, बिचोले सायडीक जी हरवळ्या देवूळ आहा, जे महादेवाचें देवूळ आहा, जावं हरवळ्या जे वॉटरफॉल आहा आनी जे सप्तकोटेश्वर टेम्पल आहा थंय सुद्दां तेंकां व्हरतले म्हणून तेणी सकाळीं आमकां सांगलें. सो आतां ह्यो पॅकेजीस इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत ह्यो एक्चुअली म्हाका दिसता इवन लोकल्सांक वचपाक जाय जाल्यार वचपाक मेळटा त्या पॅकेजीसांनी. हय, ही पॅकेजीस आहा ती तेंच्यांनी वेबसायट आहा ती goa-tourism.com म्हणून. तेजेर तुमी वचत जाल्यार डायरेक्ट लिंक ओपन जाता तेंची आनी तेजेर डायरेक्ट बुकींग आसा. म्हणजे आतां समज कॅपिटल रिट्रे आहा तेंची बुकींग आहा ती 18,000तल्यान स्टार्ट. म्हणजे हो पॅकेज आहा तो 3 नायट्स आनी 4 डेज इन्क्लुडींग सगळे जे आमी म्हणटा हॉटेल ते बिटेल धरून हे सगळे पॅकेजीस. हय, लंच, डिनर्स, मागीर सकाळचे ब्रेकफास्ट सगळे. ओके. सो गोंयकारांक अशें एक्सक्लुसीव कांय ना, आमकां रातचे घरा वचपाक जाय पूण जाय जाल्यार आमी तुमच्या सर्कीट थ्रू भोंवून येता बी अशें ना. कारण खुबशे फावटी हांव हें कित्याक म्हणटा, दीस इज नॉट जोक बट वीच इज अ रियलिटी, की खुबश्या गोंयकारांनी अजून सारकें गोंयूच पळोवना. सो तांच्या खातीर बी आसा हातून की गोंयकारांक सुद्दां जाय जाल्यार बूक, हय, गोंयकारांक सुद्दां तेंच्यांनी सांगलां, गोंयकारांक सुद्दां जाय जाल्यार तेंच्यांनी बूक करूंक मेळटा. आनी जे टूर्स तेंचे स्टार्ट जातले ते आयच्यान जातले. आयच्यान बुकींग करपाची आनी मागीर ते फाल्यांच्यान ते परवाच्यान स्टार्ट करतले म्हणून. सो गोंयकारांक सुद्दां समज अशें हें करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं म्हणजे बुकींग करून मागीर तेंचे तो फुडलो प्रोसेस आहा ते स्टार्ट करपाक जाय. सो आयडियली दीस इज ऑल्सो सजेशन फ्रॉम मी, म्हाजे तर्फे सजेशन, जर तुमकां गाडी बिडी चलोवपाक वाज येता जाल्यार हे पॅकेजींनी भोवून गोंय तरी पळोवन येया. कारण खुबशे गजाली गोंयच्यो आसा ज्यो आमकांच स्वता गोंयकार जावन खबर ना. आतां टुरिजमाचें उलयता आसतना एक वायट न्यूज जी सद्या इंटरनेटार आसा आनी वीच इज कॉजिंग अ कन्सर्न. एक बायल आसा, तिजो इंस्टाग्राम युजर आसा सुष्मिता गौरव, GOWRAV. आतां पळया एक्झॅक्ट तिजे कडेन कितें जालें, म्हणजे ती जेन्ना गोंयान आयिल्ली, ती पॅरासेलिंग करताली, एक्झॅक्ट कितें जालें तो तुमच्या मुखार आमी व्हिडिओ हाडटा. पळयता की ती उदकान वता, उदकान पडटा, ती पळयता तुमी. म्हणजे ती तडफडटा थंय. कांय जाणांक दिसली ती फकाणां करता, ती एन्जॉय करता म्हणून. आनी खूब जाणां दिसलें की मजा मारता बाबा, वयर गेली, पॅरासेलिंग केली, मातशी उमेद करता. मागीर कळ्ळें, तुमी ते विज्युअल्स पळया, ती जे तरेन ती वयर सकयल जातात. मागीर कळ्ळें की जो पॅरासेलिंगाची जो रोप आशिल्लो तो रोप तिच्या गळ्यात तेजो एक हें जालो आनी गळ्यांक असो अडकून उरलो. आनी ताज्या उपरांत तिजो ऑलमोस्ट जीव गेल्ल्या प्रमाणे जालो. ती इंस्टाग्रामार बरयता की 1 minute of
थ्रिल नियरली बिकेम अ लायफ थ्रेटनिंग ऑडियल. आतां हाजे वयल्यान हो प्रश्न येता की जे वॉटर स्पोर्ट्सवाले आसा ते कितले कॉम्पिटंट आसा. ते लोकांच्या जिवना कडेन खेळटा आसतना फाल्यां हो व्हिडियो जेन्ना आतां व्हायरल जालो तेन्ना गोंयांतले ट्युरिजमाक कितें अफेक्ट जातलो. एक विशय पयलीं आशिल्लो की चार्जींग करता, ओवर चार्जींग करता, कोण म्हणटा की मातशें तुका वयर व्हरता खंय पॅरासेलिंगान म्हणटा तुका आनी मातसो वयर वचपा जाल्यार आनी पयशे दी म्हणून तें चलतालें. आतां सद्या हें चल्लां पळय ताजेर नदर मारपा जाय, कारण वॉटर स्पोर्ट्स इज एन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ गोवा ट्युरिजम. हो सद्या व्हिडियो व्हायरल वता. आमी वचचे पयलीं आनी एकदां तुमकां दाखयता की एग्जॅक्टली कितें जालें थंय. म्हणजे ती तुम्ही पळोवंक शकता ती ऑलमोस्ट मौत को छुके वापस आई म्हणटा पळय तशें जालें. तिजें नशीब बरें, दैव बलवत्तर म्हणून वाचलें म्हणटा पळय तशें नशीब बरें आनी ताका लागून ती वाचली. दिस वॉज व्हेरी सॅड. सो वी आर गोईंग टू अ नेक्स्ट न्यूज. वास्को शहरा विशीं. आतां वास्को शहरा विशीं उलयता आसतना खूब जाणांक याद जाता वास्को म्हणजे MPT, वास्को म्हणजे गोवा शिपयार्ड, वास्को म्हणजे एअरपोर्ट आनी वास्को म्हणजे INS हंसा, INS गोमंतक. आनी वास्को आमी पळयलें हाज्या पयलीं बी जेन्ना मायनींग फूल लेंथ चलतालें तेन्ना गोंयच्यो मायनींग फॅमिलीज आसा तांणी आपलो एड्रेस वास्को करून दवरिल्लो. वास्को रावताले. वास्को म्हणजे वैभव. पुणून कालांतरान जेन्ना मायनिंगचे बंद जाले, मायनींग एक्सपोर्ट्स बंद जाले, MPT शिफ्टेड टू अनदर सॉर्ट ऑफ कार्गो दॅट इज कोल कार्गो. वास्को हळू हळू तुम्ही पळयलें की बिझनेस कमी जायत गेलो. डेव्हलपमेंटूय अफेक्ट जालो. आनी कोणाक ब्लेम करना हांगा, कारण 2012 ते आतां म्हणसर थंय भारतीय जनता पक्षाचोच आमदार येता. 2012 ते 22 म्हणसर 10 वर्सां काल्लू साल्मेदा थंय निवडून आयिल्ले. आतां दाजी साळकर आयले आनी आतां आमी पळयलें आयचे दिसा आमी हो विशय हेजे खातीर काडटा की आज मुख्यमंत्री वास्को वचपाचे आसा आनी म्हत्वाचे प्रोजेक्ट्स आसा जे वास्कोकारांक दिलासा दिवपी म्हणून आसा ते आज इनॉग्रेट जातले. एक आसा रेल्वे अंडरपास. असं जातालें की थंयच्यान व्हडल्यो गाडयो हाडपाकूच मेळनाशिल्ल्यो वास्कोन एंट्री करता आसतना. रेल्वे अंडरपास. दुसरें आसा हांगा वायडनींग ऑफ द रोड. ह्यो गजाली आज सांजच्यो जातल्यो, पूण पयलीं दनपारचें बुलेटीन तुमच्या मुखार हाडटा, कारण तुमी जर वास्को अरावंड आसा जाल्यार वचा फंक्शनाक थंय. आज CM येतले आनी हें सगळें इनॉग्रेशन जातलें. आमचो रिपोर्टर हनुमंत परत एकदां आमचे बरोबर आसा. हनुमंत, एग्जॅक्टली आतां कितल्यो ज्यो आसा पळय कामां ती आज प्रॉपर उद्घाटन जातली वास्कोन. फायनली वास्को डेव्हलप जाता अशें म्हणू शकता आमी. पयलीं पळयत जाल्यार वास्को सिटीन जे एंटर करतात ते सगळे रस्तो वायडनींग हेजें काम चालू आसा. फिश मार्केट ऑलमोस्ट तेजें काम कंप्लीट जावपाक येयल्लें आसा. रेल्वेचे अंडरपास जशें तुमी सांगले थंयसर व्हडल्यो गाडयो येनासले तेजें काम घेतलेलें आसा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे फूल वास्को सिटी येते जाल्ले तेजें काम घेतलेलें आसा. आनी सिव्हिलिजीस एक्चुली जे इश्यूज आसले सिव्हिलिजीचे आख्खे म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर तांकां इन्क्लूड करून त्यांचे सजेशन्स घेवन सगळ्यांक वांगडा घेवन सिव्हिलिजीचे सगळे अपग्रेडेशन चालू जाल्ले आसा. आनी फिश मार्केट जे आमी उलयले ऑलमोस्ट कंप्लीट जाता ते. तशेंच एक मोठी गजाल म्हणजे वास्कोचे बस स्टँड. वास्कोचो बस स्टँडार ते खुबशे बोवाळ जालो तेतून काम जायत नासलें म्हणून. फायनली वास्कोचे बस स्टँडाचे टेंडर पास जाल्ले आसा. तशेंच आमदार थंयसरले वास्कोचे दाजी सलकर आनी लास्ट इयर असेंब्ली एक फंड बी चाललो की वास्को सिटी डेव्हलप करपा खातीर फंड जाय म्हणून. सो 140 करोड हो फंड तेंचो सँक्शन जाल्लो आसा. अशें थंयसरले वास्कोचे लेक खूब फामाद लेक आहा तेजे ब्युटिफिकेशन सुद्दां तेंच्यांनी घेतिल्लें आसा. अशें खुबशे बारीक बारीक कामां इंटरनल रोड्स सुद्दां जे कनेक्शन जावपाक जाय ते इंटरनल रोड्साचें काम, कनेक्टिविटी हे सगळें काम ह्या फावट घेतलेलें आसा. आनी सांजचे आयज 5:30 CM इनॉग्रेट करतले आनी थोड्या कामाचें फावंडेशन ते घालतले. सांजचे ही फंक्शन आसतली. आज सांजचें फंक्शन आसतलें आनी तेका आमी तेजी कवरेज तुमच्या मुखार हाडटले. वास्को विशीं मागीर आमी डिटेलूय हाडटले, कारण वास्को हे सगळ्यांक लागींचे काळजाचें शार. कारण एका टायमार वास्को हो इकॉनॉमी गोंयची इकॉनॉमीचो बॅकबोन आशिल्लो. पुणून सद्या आमी परत येवया आमच्या तिसवाडीन. आमी म्हणटाले आनी खूब फावटी आमकां अशें दिसतालें की जेन्ना
खंयच्याय गांवचें नांव आसा तें थंय समज एक गांवचें गांव आसा एक सपोजिटली पणजे नाशिल्ल्या जर ऑफिसाक ताळगांव म्हूण नांव दिलेलें कशें दिसतलें, पणजेकारांक वायट दिसतलें, ते पणजे आसा ताळगांव दिवं शकना. तशेंच जालें सांताक्रुजा विशीं. सांताक्रुजाच्या पंचायत एरियेन जे प्रोजेक्ट आयले, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसूं किंवा कुजिरा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसूं किंवा डेंटल आसूं किंवा थंयचे आशिल्ले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसूं, ताका सांताक्रूज म्हणीत नाशिल्ले. कोण बांबोळे म्हूण नांव दिलें, बांबोळे पंचायतीन पडना पण बांबोळे म्हूण नांव दिलें, ताका ताळगांव म्हूण नांव दिलें श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाक. सो त्या वेळाचेर एक सांताक्रूजचो असो मनीस सोशल वर्कर फुडें सरलो. ताणें म्हटलें की वॉट इज देर इन नेम न्ही, देर इज एवरीथींग इन द नेम. तुमी जें नांव दवरलां तें नांव वापरा. आनी ताणें फक्त रस्त्यार येवन बोवाळ घालूं ना, जाल्यार ताणें पेपर वर्क केलें, प्रोसेस केलो आनी तेजें नांव म्हणजे इनासियो डॉमिनिक पेरेरा. आतां इनासियो विशीं हाजे पयलीं आमी जी एक डॉक्युमेंटरी केल्ली ती पयलीं प्ले करता, पूण इनासियो आमचे बरोबर आसा. इनासियो देव बरें करूं. जस्ट ह्या विशयाचेर, कारण आज आमी हो विशय हेजे खातीर काडटा की ताणें आनी एक गजाल अशी एकॉम्प्लीश केल्ली आसा जाका लागून सांताक्रूजचें नांव लागतलें. बट बिफोर दॅट आमी जी डॉक्युमेंटरी केल्ली डॉमिनिकाचेर, इनासियोचेर, ती पयलीं तुमी आयकया. ही व्हेरी व्हेरी शॉर्ट डॉक्युमेंटरी, डोंट गो एनीवेर. ही आयकया, ताका लागून तुमकां विशय कळटलो की विशय कितें आसा तो. तो म्हणटा वॉट्स देर इन नेम, पूण तुमी विचारा इनासियो डॉमिनिक पेरेरा जो पंच मेंबर आसा सांताक्रूजचो, आनी ताका जर विचारलें वॉट्स देर इन नेम, तो म्हणटालो की देर इज एवरीथींग इन द नेम. सांताक्रूज कालापूर, सांताक्रूज 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 यो 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 बाय यो बाय यो बाय. सो वी आर ब्रिंगींग टू यू दीस शॉर्ट स्टोरी की एका मनशान कशें सांताक्रूजचें नांव त्या सांताक्रूजच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेटांक लावपा खातीर आकाश पाताळ एकठांय केले आनी फायनली तो सक्सीड जालो. वी ब्रिंग टू यू दीस स्टोरी, एंड ऑफ वीच यू वील से देर इज एवरीथींग इन द नेम. सांताक्रूज 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 यो 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 बाय यो बाय यो बाय. माझे नाव इनासियो डॉमिनिक पेरेरा. अनसंग हिरो, पावर्ड बाय पंचामृता. हांव सांताक्रूज विलेज पंचायतीन इलेक्टेड वॉर्ड मेंबर, आमचे वॉर्ड नंबर 3 आसो. जेन्ना हांव इलेक्ट जालोलो तेन्ना हांवें म्हाजे मॅनिफेस्टोर घातलेलें की हांव गांवांक लागून कितें पणी करतलो, कितें पणी सुदारप हाडटलो, कितें पणी चेंजीस करतलो म्हाज्या मॅनिफेस्टोचेर. एक दीस हांव तालाटीचे फुड्यान, आमच्या विलेज पंचायत तालाटीचे फुड्यान बसलेलो. हेल्थ सेंटराक लागून आमचो इशू जालोलो. हेल्थ सेंटर हाडल्यान घातलेले आनी ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटाले, आमच्या एरियान. सो तांकां आनी आमचें कितें उलोवप चालू आसलें. तर जेन्ना हांव तालाटीक मेळ्ळो, तालाटी म्हणलो ते आमकां पडटा. पूण हांवें ते तालाटीक सांगलें जेन्ना ते आमकां पडटाले मुखायले आमकां पडोंक जाय. मागीर तो म्हणूंक लागलो हय पडटा. सो मातसो तेन्ना एक 6-7 म्हयने म्हाका टायम मेळोंक ना करपाक तें. बट एज सून एज हांव मातसो फ्री जालो तो आय स्टार्टेड फॉलोईंग. हांवें कितें केलें, एक वचोन पयलो डायरेक्टराक मेळ्ळो. डायरेक्टराक सजमायलें हांवें पयलें की हो आमच्या एरियान पडटा. आनी तो तेन म्हणूंक लागलें तूं एक पेटिशन म्हणजे घाल तूं आमकां, तो वी वील सी. तो तें लेटर घातलें हांवें आनी तें मागीर 1 वर्स लागलें आमकां फॉलोअप करून वचोन तालाटीक तो रिपोर्ट मागलो तेणी. मामलादाराच्या ऑफिसान आनीक एक 3 म्हयने उरले आनी फायनली एक लास्ट मेयान ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, आमचो गोवा एथलेटीक स्टेडियम आनी तेंचें हेड ऑफीस जें आहा तें सांताक्रूज तेणी नोटीस सर्क्युलर काडून गव्हर्मेंटाच्या अप्रुवलान ते चेंज केलें. सरकारार पेस घालून घालून फायनली डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जालें सांताक्रूज. आनी ताच्या नंतर जी फायट सुरू जाली ती एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स कुजिरा हाज्या खातीर. थंय लायताले ते कुजिरा एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स बांबोळी आनी ताजेंय बी मागीर नांव करून घेतलें सांताक्रूज. सायडीकूच तेजे स्कूल कॉम्प्लेक्स आहा. तर सेम सर्वे नंबरान आहा तें, सर्वे नंबर 44. तो देन हांव वचोन आमच्या एड्युकेशन डायरेक्टर मिस्टर जिंगडे ताका मेळ्ळो. ताका एक्सप्लेन केलें हांवें बाबा हें आहा. तोय म्हणूंक लागलो तूं पेटिशन कर आमकां, तो आमी पळोवया कितें करता तें. तो म्हाका ऑलरेडी तें म्हाजो सर्क्युलर आनी हें म्हाका लेटर येयलेलें तें आहलें. तें लायलें आनी तांकां हांवें एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक हें केलें की ते बाबा कुजिरा सांताक्रूज
कुजरा आमचो वॉर्ड एक प्लस दॅट कम्स इन टू सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी आनी विलेज एक. तर थिंगा म्हाका एक 3-3.5 म्हयने लागले फॉलोअप करून आनी फायनली आतां लास्ट म्हयन्यान तेणी विथ द गव्हर्मेंट अप्रुवल तेणी तो सर्क्युलर काडलो. म्हाका एक सर्क्युलराची कॉपी आनी तेणी एक्नॉलेज केलां की तो जो न्यूली इनॉग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स इज नाव सांताक्रूज. सांताक्रूज कालापूर सांताक्रूज यो बाय. हांव एकूच सांगूंक सोदतां की आय लव माय विलेज and till the end I will do whatever I can do for my village Santa Cruz, and if Santa Cruz develop, Goa will develop, and if Goa develops, our country will develop. Thank you. सांताक्रूज कालापूर सांताक्रूज यो बाय. सो दीस इज एन एग्जाम्पल की एक मनीस जर डिसायड करता जाल्यार इम्पॉसिबल आशिल्लें पॉसिबल करपाक शकता आनी पास्टान ज्यो मिस्टेक्स जाल्ल्यो ताजें सुद्दां करेक्शन करपाक शकता. सो तुमच्याय गांवांत जर अशें कितें आसा, तुमच्या शहरान अशें कितें आसा जाल्यार प्लीज गो अहेड, मेक शुअर की त्या एसेटाचेर त्या गांवाचें नांव येवचें, कारण प्रत्येक गोंयकार आपापल्या गांवा पासून वळखता आनी आपल्या गांवाची शान आनी अभिमान ही ताजें अभिमान आसता. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. सो ही डॉक्युमेंटरी आमी केल्ली जाले 4-5 म्हयने आनी ताजे उपरांत फॉलोअप करपा खातीर आमी आज जेन्ना आमकां बातमी कळ्ळी, केन्ना फॉलोअप करपाक कॉल केलो तेन्ना बातमी कळ्ळी की आनी एक गजालीक सद्या कुजिराचे सांताक्रूज जाला, तें म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. डॉमिनीक देव बरें करूं, तूं शोचेर आमचे जॉयन जालो म्हणून. आज कितें जालां एक्झॅक्टली, आतां लेटेस्ट खंयचे डिपार्टमेंट जाचें नांव ओरिजिनल नांव आसा ताका घातिल्लें आसा? आम्ही थँक्यू रुपेश. आम्ही जे आम्ही हे कॉमेस केलेले काम, हे काम कॉमेस केलेले आम्ही स्टेडियम हांगसान जाली 2 वर्सां जाली आता. लास्ट मेयान स्टेडियम आणि कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स आम्ही केलेले. तर त्याच्या मुखार असले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे सब डिव्हिजन 3 जे सगळ्यांक केटर करता हिंगा केटर करता ते आमकां नदरेक येयले की दुसऱ्या सर्वे नंबरान पडटा आणि आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन आणि आमकांच सांताक्रूज विलेजीन पडटा. सो लास्ट ऑक्टोबरान आमी ते काम कॉमेस केलेले. फायल मूव करून हे करून सगळे लास्ट आमकां एक सर्क्युलर येयलो लास्ट 10th मेवलो आमकां. सो आय वॉज अपडेटेड लास्ट वीक ओन्ली. सो आयज इट इज क्लियरली सांगला थिंगा की ते बांबोलीम नाव आहा ते आयज म्हणजे इमिजिएट इफेक्ट सांताक्रूज कुजिरा सांताक्रूज जातले. सो वी वेलकम द डिसिजन आणि आमकां बरें दिसता की आनी एक आमचे व्हडलो गव्हर्मेंटाचो जी ऑफिस आहा ते आमच्या हेजेर येयला म्हणून. सो इट इज अ गुड अँड प्राऊड मुवमेंट फॉर सांताक्रूज. सो दिस इज प्राऊड मुवमेंट फॉर सांताक्रूज. आतां नेक्स्ट कितें हेजे नंतर? एक आसा ते इलेक्ट्रिसिटी आनी म्हाका दिसता आनी कितली उरलां तुज्या लायनीन हे करपा खातीर. आय थिंक नेक्स्ट इज डेंटल बाय एनी चान्स? I am working on that, working on the dental also. बारापून घातलेले आहे ती दोन्ही ऍप्लिकेशनां, पूण डेंटलान मातसो डेंटल कॉलेज जी मेडिकल आहा ते थिंगा टायम लागलो म्हाका. पूण आय एम फॉलोईंग इट अप आणि म्हाका दिसता मोस्टली हाफ वर्क इज ऑलरेडी डन आणि मे बी शॉर्टली मे बी आमच्या ती फायल मागीर गव्हर्मेंटाक वयतली, आमच्या मिनिस्टराक वयतली. सो आय थिंक ही विल डू इट. खात्री आहा म्हाका, तो दवरचो ना. So dental also will be the Goa Dental College Santa Cruz Yes, or yes, Kujira it will Santa be. Cruz. What it will be? Kujira is one of our ward, and Kujira is a different revenue village. Kumdira separate ha, but it is a ward in Santa Cruz. So Kujira Santa Cruz is good enough. So it is in Kujira ward आणि सांता क्रूजान पडटा ते. आणि आमकां आयज बरें दिसता की आमचे फूल कॉन्स्टिट्युन्सीक इट्स अ प्राऊड मुवमेंट. हे जरी तर एक्चुअली हांव उलयतालो थिंगा कोण आमच्या ऑफिसरा कडेन, तो म्हणटा तेणी अरावंड 94-95 ते स्टार्ट जालेले म्हणटा थिंगा तेज्या हितून. सो टील देन फॉर 30-35 years they are using it some different village name, which was I was feeling then it was injustice to the villages of Santa Cruz and constituency. So तेच भाशेन 40 वर्सां जाल्लीं आतां. आय थिंक GMC जे आहा डेंटल 1918 they have started it.
टील टुडे नो वन हांव डिना कडेन उलयल्लें, ती रिटायर्ड जाली आतां. ती म्हाका सांगताली 40 or 45 वर्सां म्हणून लागली कोणूच येवंक नासलो अजून नांव चेंज करपाक. आनी ते एक खबरूय नासली कितें सांता क्रुजान आहा म्हणून. Then I told her, I showed her the 1 in 14 form, and then the file is moving now still. It is in the revenue department. So I'm following it up. It will be done maybe in another 1-2 months. So करून घेतले आमी. सो इतली वर्सां लागली. आय थिंक वेन इट स्टार्टेड तेन्ना तूं जाल्लो आसतलो. युअर एज इक्वल्स टू युअर एज. इतली वर्सां तांणी थंयचेच काडली, कोणेच वचूना थंय, कोणेच करेक्शन करून घेवना, आनी आतां फायनली तुवें करेक्शन करून घेतलें. ऑल्सो दीस ऑल्सो मिन्स की रिवेन्यू वायज सेंटाक्रूज पंचायतीक हातूंतल्यान रिवेन्यू मेळटलो आतां काय पयलीं बी रेवेन्यू मेळटालो? होय, आमकां इस्कॉलाची आतां म्हाका दिसता इस्कॉल थिंगा कॉलेज बांदता तेजे लायसन्स आमकां येयला. प्लस जेन्ना हांव आहलो पंचायतीन डेप्युटी सरपंच तेन्ना सावन आमी रेवेन्यू घेवपाक कॉमेच केलेलो, मागीर परतून ब्रेक जालेलो. पूण दीस ओवरऑल कितेंय थिंगा फंक्शन जाता, इस्कॉलांनी कितें जाता, मागीर ग्रावंड्स आहा आमकडे थिंगा. आतां 31st दिसता मेयाचे एक प्रायवेट शो आहा थिंगा. सो दॅट रेवेन्यू लास्ट टायम एक्झिबिशन जालें तोय रेवेन्यू आमकां मेवला. हेज्या मुखार शो आहा एक 31st मेयाक, सम सिंगर इज कमिंग, तेजो रेवेन्यू मेवतलो आमकां. प्लस GMC इज कमिंग विथ तेंचे लायसन्सिंगाक आमकां वी विल गेट सम रेवेन्यू थ्रू फीज एंड ऑल. So it is overall, see, revenue is one part and name is one part. You got it? Revenue is now मेवतले revenue मेवतलो. So now नाल्ले revenue मेवतलो. So now we are on track. So समज आमकां नाव मेवले, so we will definitely get revenue. Only you must have the will to take revenue. Like the So this local is body not पंचायत. just emotional, but this is also economical proportion की फाल्यां Yeah. पंचायतीक चड रेवेन्यू मेळत जाल्यार पंचायत चड डेव्हलपमेंटूय करूं शकता. दिस इज नॉट जस्ट इमोशन की आमचें नांव कित्याक घालूं ना, इतल्याचेर ना तें. इट इज मोर देन दॅट. No, it is not only name. Name is connected. Together it comes revenue also. And plus, it is a proud moment. We will be on the international map for stadiums. Dental college will be Santa Cruz. म्हणजे सगळ्यांकीन म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान जो गव्हर्मेंटाची ओल्डेज इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तो सांता क्रुजान आहा. प्लस म्हाका आनी एक हे आहा, बट आय एम वर्किंग ऑन इट. But that I will tell you later. हांव तिन्ना तालिगांव सायडीन पावतलो. Goa University, some part of Goa universities are. So Part of Goa I am not University done falls into Santa Cruz. Yes. But we are never acknowledged with that. Have you heard Goa University Santa Cruz? Nah, it is Taligaon, I think they are writing. तालिगांव. पण I am not sure about it, but I have to take the papers first, study the matter, and then put. Till dental I am there right now. I am there. Till dental I will do it. With the help of the government आणि बरे ऑफिसरांक जेन्ना बरे सोजमायता ते अंडरस्टँड दॅट आय ते Okay, गोयन बाकीच्या लोकांक समज आतां हेच करपा जाय आपल्या गांवांत, जाल्यार यू टेल मी वॉट इज अ स्टायल शीट नाव पयलीं कितें करचें पडटा? आतां सपोजिटली हांव रावता थंय, म्हाज्या गांवचें नांव दिवना त्या बिल्डिंगेक. विच इज द फर्स्ट थिंग आय शूड स्टार्ट विथ? पहिले फर्स्ट थिंग म्हणजे यू मीट इफ यू हॅव अ डाऊट ऑफ द बॉर्डर यू मीट द तलाटी थोडे विलेज प्लॅन असता. विलेज प्लॅनार सगळे सर्वे नंबर असता. त्या सर्वे नंबरार सांगपाचें बाबा हो जर तर आमच्या हितून पडटा, देन यू हॅव टू अप्रोच द डिपार्टमेंट. यू हॅव टू टेल एक्सप्लेन देम फर्स्ट. Then the department has their own ways to like they want to go through, they write it to collector writes to mamladar writes to talati gives the report, and then again it goes back to the same channel, and then it comes to the department, then it goes to the government, and process राहते का. पण हो प्रोसेस तू जर तर फॉलो करता सारको, मीन्स इफ यू नो वेर द फायल्स आर मुव्हिंग, कोणाकडे शिरकल्या फायल, ती फायल वचून हे करून, देन इट इज अ इझी जॉब. So I think I started all this in 24. एक वर्ष लागले म्हाका म्हणजे आता एक अडेच वर्सां जाली आय एम डुईंग दिस. सो आता म्हाका दिसता 3 वर्सांचे एटलिस्ट इलेक्शन जावच्या आधी गोवा डेंटल कॉलेज सांता क्रूज जाल्यार पुरो म्हणून मागता हांव. जातली दिसता म्हाका. So we are working. ओके, देव बरें करूं डॉमिनिक, तूं जॉईन जालो म्हणून. Thank you. थंयच्यान तूं आमचे कडेन Yes, आसा आनी यू आर वॉचिंग अवर दॅट डॉक्युमेंटरी ऑल्सो आमी केली, ताका लागून आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी ताचे नंतर प्रश्नूय येताले की आमी कशें करूं शकता. सो फायनली डॉमिनिक हॅज गिवन अ सोल्युशन.
ताका पेशन्स जाय पडटा. इट इज नॉट की आज घातले आनी फाल्यां जातले, की इट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑर शॉर्ट टर्म थिंग. थँक यू व्हेरी मच डॉमिनिक. अँड हियर वी Thank you. एंड अवर आफ्टरनून अपडेट. इट इज लेटेस्ट हब लेटेस्ट रादर, ज्याच्या वरवीं आमी गोंयान आतां म्हणसर जे जालें ते तुमच्या मुखार हाडटा. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH.